अनाधिक मुख्यमंत्र्यांच्या कल्पनेतून साकारलेलो हो चेक बाय डॉटर कॅम्प हेतू एकूच, काळजी तिची जबाबदारी आमची. घरातील बाय जी कुटुंबाच्या पाठीचो एक कणो असता आणि एक धूव, एक बहीण, एक बाय, एक आवय, एक सून अशा विविध भूमिकेत वावरता असताना खंय तरी स्वतःच्या आरोग्याची हेळसाण जाता, खंय तरी स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष जाता आणि हे जावचे न्ही म्हणून तिच्या आरोग्याची काळजी घेवपाची हो या कार्यक्रमाचा उद्देश असतात आणि तिनूय कार्यक्रम हे हेल्थ रिलेटेड असतात। ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आणि एज अ मुख्यमंत्री म्हाका लोकांच्या आरोग्याची काळजी आसा म्हणून हे 3 कार्यक्रम आम्ही सुरुवात करतात। हेल्थ चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन आम्ही 8 मार्च या दिसा सुरुवात केली। चेक बाय दोतोर इतक्याच खातीर कारण काळजी तिची जबाबदारी आमची, घरातल्या पुरुषाची जबाबदारी आसा एखाद्या महिला भगिनीची काळजी घेवची। म्हणून म्हणटा आम्ही 40 वर्सां उपरांत जी दुयेंसां जाता त्या दुयेंसाचो जर डायग्नोज जालो ना जाल्यार ताज्या उपरांत तिका ट्रिटमेंटूय खूब तेंप घेवची पडटा आणि ताज्या खातीर टायम आनी पयशे आनी हेल्थ हे तिनूय गोश्टी बिगडटा। पण आम्ही वेळार जर काळजी घेतली, वेळार जर डायग्नोसीस केली जाल्यार ती दुयेंसां जावपाक शकना। दोतोरांचे आत्तां सांगलें आमी तर म्हणटा की दर वर्सा 40 वर्सां वयल्या पिरायेच्या बायलेच्यान हे कंपल्सरी करपाक जाय। नो डावट आतां 40 वर्सां वयल्या दादल्यांनी बी करपाक जाय, पण ते एकदां करतात, बायलां आपापल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात, घोवाक तपासणेक धाडटात पण आपूण केन्ना वचना। म्हणून हे फावटी ठरयलें की महिला दिनाच्या निमित्तान आमी ठरयलें की हय आमच्या महिला भगिनींची काळजी घेवची आणि काळजी तिची जबाबदारी आमची आणि चेक बाय दोतोर ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सगळे सुरवात केलें। आता तांच्यांनी म्हटलें त्या प्रमाणे हितून तपासणी ज्यो करता तितून मेन कितें डायग्नोज जावपाक शकता, एनिमीक आसा काय कितें, ब्लड प्रेशर वाडटा काय कितें, हांवें साखरीचें डायबिटीक जाला काय कितें, चुकून कॅन्सर जावन जाला काय कितें, हे प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर म्हणजे पयले स्टेजीचेरूच तें आमकां कळटा आनी कळ्ळें जाल्यार 100% ह्या दुयेंसाक वखद आसा आनी वखद केलें जाल्यार पूर्णता तुमी ट्रीट जावपाक शकता। म्हणून ही कॅम्पेन आशिल्ली। म्हाका खूब खोस भोगता, हांवें उलो मारलो आनी सगळ्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतल्यान चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन सुरवात जाली। नो डावट नॉट ओन्ली इन द गव्हर्मेंट सर्विसीस बट प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान 8 काय 10 प्रायवेट हॉस्पिटलां एक्चुअली हाची कॉस्ट तुमी प्रायवेट करूंक वचत जाल्यार 5,500 रुपया आसा, पण तांच्यांनी आपल्या हॉस्पिटलांत 1,400 रुपयाच्या कन्सेशनल रेटाचेर 8 तारखेच्यान चालू केल्या ती 30 तारखेपर्यंत ही तेंच्यांनी फक्त 1,400 रुपयाचेर तेंच्यांनी दिवपाक सुरवात केली। चेक बाय दोतोर हो कॅम्पेन दोतोरान लॉन्च केल्लो आसा। प्रत्येक महिला खातीर 8 मार्च महिला दिनाच्या औचित्य साधून हो कॅम्पेन दोतोरान सुरू केल्लो आसा। हेजे उद्देश कितें की 40 वर्साच्या वयच्या भुरग्यांक कितें प्रॉब्लम, ज्या बायलांक प्रॉब्लम आसा त्या बायलांचे पयलींच तेजें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी फुडें ट्रिटमेंट जावपा खातीर हे आमच्या दोतोरान चेक बाय दोतोर कॅम्पेन सुरू केल्लो आसा। सो सगळ्या महिला वर्गांक जी 40 वर्साच्या वयर आसा तेंच्यांनी ह्या कॅम्पेनाक लाभ घेवचो अशें हांव तेंचे कडेन मागतां। ही इनिशिएटीव दोतोरान महिलां खातीर घेतलेली आसा, कित्याक तर दोतोर आपल्या स्वताची काळजी न घेता आपल्या सगळ्या परिवाराची काळजी घेता आनी दोतोरान हे महिलां खातीर एक बरो उपक्रम केल्लो आसा की तेंच्यांनी आपल्या जिवाची काळजी घेवपाची, जेणे करून सगळो परिवार सुखी आसता। एक बायल घरांत जर निरोगी आसा, जशें म्हटलेलें आसा की एक बायल शिकली जाल्यार सगळे घर परिवार सुशिक्षीत जाता, त्याच प्रमाणे बायल जर आपली जबाबदारी आपले हेल्थ चॅकअपाक सुरू करून जर पळयता जाल्यार सगळो परिवार तिचो निरोगी करूं शकता। आयज आमी सगळे जेसीन आसात, आमी पळयतात की चेक बाय दोतोर ही आमची माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांच्या इनिशिएटीव हांगासर हो कार्यक्रम जाता। आमी पळयतात की आयज महिला ज्यो इतल्यो बिजी आसतात त्यो आपले हेल्थ जे आसा हे रुटीन चेकअप जायना करप जायना आनी जेन्ना आमी खंय तरी मोठे दुयेंस जाता हे प्रिवेंट करता जाल्यार ही एक मुख्यमंत्र्याची बरी संकल्पना आसात। ग्रामीण भागांतल्या महिलांक त्या निमतान हांगासर चेकअप जावन जर काही बारीक दुयेंस असले जाल्यार तेजे आमी म्हणटा की प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर। हो पण ह्या संकल्पनेंतल्यान म्हाका दिसता दोतोराची ही बरी इनिशिएटीव आसात। सतत आमी पळयतात की
आमच्या मुख्यमंत्र्याचे जे विजन आसा हे महिलांचे तेंचे सामके खास करून त्यांच्या हेल्थाची काळजी घेवप हे तेंचे प्रामुख्यान तेजी हे आसात. अशी इनिशिएटीव हांव मागता की प्रत्येक महिलेन आपली काळजी घेवपाची गरज आसा, कारण ती सगळ्या परिवाराची काळजी घेता तेन्ना तेजी स्वताची काळजी तेणें घेवची. तेज्या खातीर मुख्यमंत्र्याची एक बरी इनिशिएटीव मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन आनी आभारूय व्यक्त करता. चॅक बाय दोतोर हो प्रोग्राम आमच्या दोतोरान हांगा हें केला ते सगळ्या बायलांनी तपासणी करून घेवची आपली. कित्याक जाणा केन्ना कितें बायलांक कितें रोग आसत जाल्यार कळना, केन्ना बायलां आपली तपासणी करपाक वचनात, केन्नाय जाल्यार आपल्या घोवाक व्हरता आनी भुरग्यांक व्हरता, केन्ना आपली तपासणी करना. म्हणून आमकां हो दोतोरान बरो कार्यक्रम करून दिला. त्या बद्दल